दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या बाबयनीनो म्हजी सैरी म्हाका मेळोवंक आयिल्ली आनी ती येताना तांच्या दोगां भुरग्यांक घेवन आयिल्ली आनी ते 18 वर्सांच्या वयलीं पुती दुवी 18 वर्सांच्या वयलीं ती. आतां ते म्हणालीं काय म्हळ्यार तांकां म्हाका कळीत आसलें हें खुटाम घोवान आनी बायलेन भारी कळमीत नासतना घडोवन बरें इल्लेशें आस्त केल्ली दुडू केल्लो आनी अनुकूलात ती भुरग्यांक बरें शिकप दिलां आनी दोगांय आतां 18 वर्सांच्या वयलींत. आतां ती म्हणटात कालें म्हूण सांगल्यार फादर म्हज्या भुरग्यांक तुमी जें तांचें कुड्डेपण गूण करीचें तांचें कुड्डेपण काडिचें. अरे कळ्ळें कुड्डेपण कायलें कुड्डेपण घेवन विचारलें. देखून ह्या भुरग्यांचें कुड्डेपण तुमी काडिचें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तीं घरच्या मागण्याक सांजेच्या मागण्याक येनात. एक टायपाची लेथार्जी आळसाय आनी तांकां कांय इंट्रस्ट नासल्या बरी करता दीस येताना. पयलीं इतल्या बरी मागण्यांत आली कितें जालां म्हूण म्हाका कळीत ना. देखून तांकां तुमी मागण्याक येवच्या बरी तांचें कुड्डेपण काडिचें म्हणून. तांचो बावडटान इंट्रस्ट ना. अत्मीक जिणी नाकात मिसा वचोंक नारगातात आनी तशें आमकां मस्तू दुखता. देखून तांच्या जिणयेक मुखल्या फुडाराक बळ दिवचें, मुखल्या फुडाराक आदार दिवचें. कश्ट येताना तांकां देदेस्पोर जायनातल्या बरी सर्वेस्पोर राखच्या खातीर तांची अत्मीक जिणी घट्ट केल्यार, कश्ट येताना देवाचे दीस केल्यार हर एक आमचे कश्ट आमकां सोंस्तीकायेन क्रमेन जिखोवंक जातात. हें सत तांणी समजाचें जाल्यार तांची अत्मीक जिणी मागण्याचो फावार कितें गे म्हण तांकां कळाचें. देखून कुटुंबाचें मागणें कित्याक गरज ताचो फावार कितें म्हणून म्हज्या भुरग्यांक कळाचें म्हणाली ती. मोगाच्यान आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां ह्या कुड्डेपणांत अत्मीक कुड्डेपणांत गूण करची गरज कितें गे म्हणलें आयच्या वांजेलांत आमकां सांगता. आमकां कळीत आसा मोगाच्यानो जुवांचो वांजेल अत्मीक वांजेल म्हूण आपयतात. स्पिरिच्युअल गॉस्पल अत्मीक वांजेल म्हूण आपयतात. ह्या प्राजीत खेळाच्या 4थ्या आयतारा आमकां आयचो वांजेल एका कुड्ड्या मनशाक जल्मान कुड्डो जाल्ल्या मनशाक ताका दिश्ट दिवची, ताका बरें करचें हो वांजेल आटापता. ह्या अत्मीक वांजेलांत जुवांच्या वांजेलांत 7 असर्यां आसात. ह्याका 7 खुणां म्हणटात. 7 खुणां म्हणटात. ते पयलें खुणां जावन आसात काणा शारांत त्या लग्नाच्या माटवांत जेजून उदक आशिल्लें वायन केलें आनी खोलोगी बावार्थ म्हूण तें दाखयलो. म्हाका तें वांजेल वाचतना जेजू देव उदक आशिल्लें वायन जालें अजाप तें संतोश जाता वय ताच्या कोरसो संतोश आटापूंक नासले घडिता तांचो. आळे तांकां जाय आसलो वायन आनी ते साकोर येतात जेजू कडच्यान येतात. जेजू म्हणटा त्या वायनाच्या मांड्यांनी उदक भरा म्हळ्यार म्हाका सांगलें जाल्यार हांव भरतोंगी. आमकां जाय काजाराक वायन उदक कित्याक वायनाच्या मांड्यांत उदक कित्याक. त्या साकरांनी जेजूक विदेय जाले काल जाले जेजूचेर ताणें फातीर जेजू तांकां देव म्हूण कळीत आसलें न्ही. तें पयलें हेज्या पयलें खंय ताणें पळयलें जाल्यार जेजू देव म्हणून ताणें सांगलें आयकतालें. जेजू एक पाद्राप गेलो एका माटवांत रावलो. तुमचो वायन मुख जालो गे मांड्यांनी. त्या वायनाच्या मांड्यांनी आतां उदक भरा म्हळ्यार तुमी भरतात की हांव भरतां गी. कित्या पाद्राबा अशें सांगताय म्हणटा न्हय. जेजू एक ह्या जाग जावन थंय रावला आनी उदक भरा म्हणटा ते साकोर उदक भरतात. खोलो बावार्थ तांचो खोले ओबिडियन्स खोली तांची विधेयपण पळया. जेजून सांगल्या बरी उदक भरतात आनी उदक मांड्यांनी भरल्या तक्षण जेजू बेसांव घालून अजाप करता. उदक आशिल्लें वायन जाता. जर तर तांणी इन्कार केलें जाल्यार खालें वायनाच्या मांड्यांनी उदक भरून सांगताय खालें सांगताय तूं म्हणून इन्कार केलें जाल्यार जेजू सवाल केलें जाल्यार जेजूच्या उतरांक तें खाल जायनातलें जाल्यार ओबिडियन्स जायनातलें जाल्यार तें उदक भरिनातलें जाल्यार वायन मेळटकीर सात पूण हांव थंय ऊंच वायन म्हूण सांगलें. कारबाऱ्यांनी सांगलें ओलो ऊंच वायन आमी देखूना. ऊंच वायन मेळ्ळो.
तें पयलें घडीत आयचें 5वें घडीत आयचें 5वें अजाप 5वें अजाप आयच्या वांजेल आमकां पिंथरायता आयच्यो वांजेल आटापता पिंथरायता जल्मातावन कुडो आसुल्लो आनी जेजू ताका इनिशिएटीव खाणेता ताका गूण करूंक जेजून सांगलें हांव संवसाराचो उजवाड जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो बिलकूल आनी मुखार काळोखान चलना बागार तो उजवाडान चलतलो जोनच्या वांजेलांत अध्याय 8-12 श्लोक 8-12 जॉन 8-12 जेजू उजवाड जेजू काळोख धांवडायता जेजू कुड्याक गूण करन आनी दोळे उक्ते करून ताच्या कुड्ड्या मनशाच्या जल्मान कुड्ड्या मनशाचे दोळे उक्ते करता ताका पळयशें करता येदोळ म्हणसर दीस कितें उजवाड कितें फरक नातुल्या मनशाक आतां उजवाड पयले फावटीं पळयता तो हें स्पश्ट हें आतां वयर सांगलें हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड जो कोण म्हजो फाटलाव करता तो काळोखांत वचना तो सस्ना उजवाडांत चलतलो म्हणलें जेजू ह्या कुड्याक गूण करून स्पश्ट सादर करता ह्या काणयेंत कुड्याक दिश्ट दिवची 2 मुख्य संगती आसात हें कुड्याक दिश्ट दिवचें अजापांत ह्या काणयेंत 2 मुख्य विशय आसात पयलें जेजूक इन्कार केल्ल्याचो परिणाम आसा जर तर आमी जेजूक इन्कार केलो तसो परिणाम आसा जर तर आमी बाबडटान जेजू स्विकार केलें जाल्यार तांतू मेळचीं बेसांवां कितें गी म्हणून दुसरें सांगता हे 2 संगती आसात एक जेजू इन्कार केल्ल्यान तो परिणाम दुसरें जेजू स्विकार केल्यार मेळचीं बेसांवां आमकां जावचें आमचे थंय जावचें अजापां ह्या विशयांत जल्मान कुर्डो व्यक्ती तो जल्मान कुर्डो ताच्या आवय बापायचे पाताकत हाका कारण म्हणून सूख चिंताप त्या वक्ता त्या घडये त्या कालार तें ग्रायसूंचें आशिल्लें तांचें ग्रायसूंचें आशिल्लें तें बर्थ डिफेक्ट कशें येवचें म्हळ्यार आवय बापायच्या पातका वरवीं येवचें म्हणून तांचें ग्रहण जावन आसलें तांकां हें खंय जावन आसलें सूख चिंताप आयलें एक सूख चिंताप त्या कालाच्या लोकांक आयलें आनी निर्गमन ग्रंथांत एक्झोडसांत अध्याय 20:5 आनी 6 श्लोक सांगता देव शिक्षा दिता कोण फुडें देवाक इन्कार करता कोण फुडें देवाक द्वेश करता तसल्या मनशांक देव द्वेश करतल्यांक देव शिक्षा दिता म्हूण देव तांकांय शिक्षा दिता तांच्या 3ऱ्या आनी 4थ्या संततीक शिक्षा दिता म्हूण देवाक इन्कार केल्यार देव शिक्षा दिता देवाचो द्वेश केल्ल्यांक ही शिक्षा आसा जेजू हें सारकें चिंताप न्हय म्हणून आयच्या वांजेलांत सांगता हें सारकें चिंताप न्हय कारण कितें म्हळ्यार ह्या जल्मान कुड्ड्यापणाक कारण कितें म्हळ्यार नॅचरल डिजॉर्डर स्वाभावीक मंडळ नातिल्ली स्वाभावीक मंडळ विरोध आसचें स्वाभावीक मंडळ विबाडचें देखून देदेस्पोर जावचें घुस्पोट गोंदळ जावचें देखून मनशा कुळान बॉक्सो हे मूळ पथका वरवीं घुस्पोट मनशा म्हणून बॉक्सो घुस्पोट गोंदळ आमच्या मूळ पथकान येता म्हूण जेजू सांगता मूळ पथा कारण म्हूण सांगता हाचे वरवीं कळटा आमी भुमीबाई कुटांत न्हू आमकां भायर घाली नासल्यान जाल्यार ही पिडा शिडा आनी घुस्पोट आसतो ना हें डिजॉर्डर आसतना थोड्यांक तोंड येना थोड्यांक दोळे दिसनात हें डिजॉर्डर आसतना म्हूण हाका कारण आमकां भुमीबाई कुटांतल्यान भायर घाल्लें त्या वरवीं आमकां ही पिडा शिडा म्हूण ह्या कारणाक असो लागून आमी सगळीं कुडी म्हळ्यार म्हणजे आमी मूळ सैमीक पथकांत जल्मल्यांव मूळ सैमीक पथकांत जल्मल्यांव देखून आमकां आत्मीक बरी दिश्ट आसची गरज आसा जेजू इनिशिएटीव घेता ह्या कुड्याक गूण करूंक तो कुर्डो जेजूक म्हाका गूण कर बाबाटका लेगिना जेजू इनिशिएटीव काडटा त्या कुड्याक गूण करूंक जेजू ताका गूण करता निदान तो बावार्थाक येता कुर्डो निदान बावार्थाक गूण बावार्थाक देंवता नीज अतिवर्तें हिलींग जावन आसा ह्या काणयेंत व्हडलें गूण करचें जावन आसा बावार्थाक येवचें जेजू थंय बावार्थाक येवचें हें गूण जाल्लें लक्षण हें अति मुख्य हिलींग अति वर्तें हिलींग ताणें आत्मीक कुर्ड्यापणांत
होत्मीक बावडतान परसळचें जावन आसा अती व्हरतें इलींग. फरिजेव आयकतात ताणें गूण जाल्लें. फरिजेव आयकतात ह्या जल्मान कुड्डो गूण जालो, जल्मांत कुड्डो आसुल्लो गूण जालो म्हूण सगळ्यांनी हें अजाप खबर मेळटा. फरिजेवांच्या काणांत ती खबर मेळटा. ताच्या आवय बापायक सवालां करतात ते येतात कुर्ड्याक पयलें सवालां करतात. नंतर ताच्या आवय बापायक सवालां करतात हाका कुड्ड्यांपण कशें आयलें गे म्हूण ताका आवय बापायन सवाल. नंतर दुसरे फावटीन ताका सवालां करतात आनी तिसरे फावटीन ताका सवालां करतात. फरिजेव विरोध करतात अजापाक ते अजाप जातात. ते अजापावतात आनी ते विरोध करतात. ते अजाप तिरस्कार करतात, इन्कार करतात की ते पातयेनात. कित्याक म्हळ्यार ते साब्बाता दिसा केल्ल्यान देखून ते इन्कार करतात. ते ताका विवारदी ते जल्मान कुड्ड्या मनशाक गूण जाल्ल्या कुड्ड्या मनशाक आपयतात आनी सवालां करतात. विवारदी आमकां कसो तूं बरो जालोय, कशें ताणें तुका दिश्ट दिली, आमकां विवारसून सांग म्हूण परत सवालां करतात. तो ताचो भावार्थ आणखी गुंडायक व्हरता. हरयेवटें सवाल करतना वो कुड्डो बरो जाल्लो कुड्डो दिश्ट आयलो कुड्डो मनीस तो आणखी गुंडायक येता, भावार्थाच्या गुंडायक येता. ही काणी शिकयता आमकां देवाची कृपा आमकां दिल्ल्या वेळी, देवाचे उतार आमी आयकल्या वेळी, देवाचे कृत्यांक आमी साक्ष दिल्ल्या वेळी आमी एक विंचोनींग करीत जाय, एक चॉयस करीचे. एकच आमी भावार्थान प्रतिक्रिया दिजय आनी भावार्थांत आमी वाडा जाय. ही विंचोनींग करीचे. भावार्थान वाडोवंक आमी विंचोनींग करीचे. नातल्यार आनी एक विंचोनींग करचें आमी आयकल्लें रॅशनलायज करून अजापां पळोवन देवाक रिजेक्ट करचें, देवाक इन्कार करचें, देवा तिरस्कार करचें. ताची महत्कार्यां, ताची सल्वासावाची महत् कृत्यां पळोवन आमी देवाक रिजेक्ट करचें, इन्कार करचें. ह्या दोनां पैकी एकच आमी भावार्थान बरोवन गुंडायक भावार्थांसून भावार्थान वाडवळेचें. ह्या आमी सकडी पळयल्लें मतींत रॅशनलायज करचें आनी राजांव आटोवचें आनी देवाक रिजेक्ट करचें. हे दोनां पैकी कल विंचोणी आमी करीचे ती आमकां सोडल्या. मुखाच्यान त्याच वेळी जल्मान कुड्डो भावार्थान मुखार येता, वाडोवन येता. तो भावार्थांत गुंडायक येता, भावार्थांत तो वाडोवन येता. काळोख जावन भावार्थाक पाशार जाता. सुरवेक जेजूक त्या मनशान म्हाका बरो केलो म्हणटा. त्या मनशान म्हणटा, जेजूक तो म्हणटा म्हळ्यार भावार्थ ताचे तें गूण नासलो, त्या मनशान म्हणटा. नंतर जेजूक तो त्या प्रवाद्यान म्हाका गूण केलो, प्रवाद्यान म्हाका म्हणून जेजूक प्रवादी म्हणून वर्णिता. नंतर जेजू देवातावन आयलोलो पळय ताणें म्हाका गूण केलो. तो देवाचो मनीस म्हणटा पळया गे ताच्यो गूण भावार्थाक कशें तो गुंडायक येता. निदान तो गूंड भावार्था देंवता. निमाणें जेजूक आराधन करता आनी सरपडोन जेजूक तो नमान करता, आराधन करता. तो मनशा पूत म्हूण वळखता. परतून देवलो गुंडायक तो मनशा पुतान म्हाका गूण केलें म्हणटा. त्याच वेळी उजवाडांत आसा म्हणून लेखचें, आपणाकच आपूण उजवाडांत आसचे मनीस म्हूण लेखचे. हे फारिजेव काळोखाक देंवतात. ते हे मिराकल हे अजाप वळखतात, पूण साब्बाताची रूल मोडली म्हणून ते रागान भरतात. दुसरे फावटीन ते कुड्ड्याक सवालां करतात, तिसरे फावटीन ते कुड्ड्याक विचारतात. ताच्या आवय बापायक ते सवालां करतात. ताका ते वायट करतात. निमाणें त्या जल्मान कुड्ड्या मनशाक बरो जाल्ल्या मनशाक ते वायट करतात. ते काळोखांतच रावतात. ते अधिकारा लागून, ते फावाराक लागून, ते स्वार्थकतेक लागून, तांच्यांच बरेपणाक लागून, ते इनसेक्युरिटी अभद्रती स्थानमानाक लागून ते भियेतात आनी ते सत फेस करूंक तयार ना जातात. ह्या अजापांत आमी ह्या अजापाक आमी कशें प्रतिक्रिया दियत, कशें रेस्पॉन्ड करीत. आमी फरिजेवांक इमिटेट करीत, अनुकरण करीत. फरिजेवान केल्या बरीत आमी जेजूचे अजाप पळोवन ते पातये नासतना राजांव मुखार दवरून आमी जेजूक इन्कार करीत. ह्या काळी जुगतें करून रुपांतर करचें, हें घडीत आमची जिणी रुपांतर करचें. ह्या कुड्या मनशाक त्याच अजापान रुपांतर केलो.
उजवाड असो केलो तशेंच आमचें काळीज उक्तें हें रुपांतर करचें अजाप पातयेवन आमचें तें केलें देवान केली अजापां पातयेवन देवाक अर्गांव गुलाब दिवचें. ह्या कुड्या मनशाची वाट आमी धरी जाय. आय डू बिलीव लॉर्ड, सोमी हांव तुका पातयेता म्हणली ती सुत्रां आमची जायचे. आमी फारिजेवां बरी कुडे आनी काळोखांत चलनासतना हेरांचे कश्ट पळयतना आमी तांकां इग्नोर करिनातल्या वेळार, गरजेवंतांक पळोवन आमी तांकां इग्नोर तिरस्कार करनातल्या वेळार, आमचे थंय तांच्या कुमकेक आमी आयिल्ल्या वेळार आमचे थंय उजवाड परजळटा. आमी त्या कुड्या बरी काळोखांत गूंड आमी बावडताक येता आनी बावडताच्या उजवाडान आमची जिणी परजळटा. बावड्स आमचें तें वाडोवन चडोवन आमची जिणी बावडताच्या उजवाडान परजळोवन दी आनी ती हेरांची जिणयेक जाय जाली हेरांची जिणी उजवाडोवंक कुमकेची जावं दी. आमेन. दिव्यवाणी